ताळगावचे रस्ते उदकाच्यो कटकटी घेवन ताळगावचे बीजेपी परत पीडब्ल्यूडीचे चीफ इंजिनियरा मेरेन पावले। ताळगांवां मोठ्या मोठ्या कॉम्प्लेक्सांनी उदक पावता, मात बारीक सारीक लोकांची घरां फ्लॅटांतले नळ सुकल्यात। 20 मे मेरेन पीडब्ल्यूडीन परिस्थिती जाग्यार घालिना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण बीजेपी वाले शिटकावणी दिवन आयल्यात। रस्तो जो आज हॉटमिक्स कंप्लीट जालो ताका पीडब्ल्यूडी जबाबदार आनी जे सेवेरेजीचे हांवें जे तुमकां सांगले टँकरांचे ताका आरटीओ आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जबाबदार आसा, ताचो मिनिस्टरूय तो ऑल इंटरनल रोड्सो व्हडले पार्ट आनी बारीक बारीक एक 20-20 मिटर नाका आसतना रस्ते सोडले, जेन्ना मॅपार ना आनी मार्किंग करपाक हाजो इंजिनियर चुकला। म्हजी एक डिमांड आसा की आरटीओन जे सगळे टँकर चलोवणारे जे ड्रायव्हर्स आसा हांची सारकी लायसन्सीस पयलीं तपासची। आमकां अजून डावट मारता की तांचे कडेन हेवी व्हेहिकल ड्रायव्हिंग लायसन आसचें ना। प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरान एड्रेस करपाचें सामकें गरजेचें आसा। अदरवायज आमी एक 20 मे पर्यंत टायम दितले। 20 मे पर्यंत जर हे सगळे इश्यूज एड्रेस जायना जाल्यार वी वील हॅव टू टेक द एज्युटेशन रूट। तालिगांव उदक ना लोकांक दिवपाक, जे लोक सद्या रावणारे आसा तांकां उदक ना। आमची ताळगांवची आमदार जी पंचायत आसा, आज म्युन्सिपालिटीचेरूय तांचें राज्य आसा, नवे नवे कॉम्प्लेक्सांक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दीत वता। पयलीं हांगा आशिल्ल्याच लोकांक उदक मेळना, नवे आनीक लोक येवन रावपाक लागले जाल्यार लोकांचे कितें हाल जातले हाजो विचार करपाचो गरजेचो आसा। कित्याक खूब पेशंट जाता आमचे इज बीन टेस्टेड। व्हडल्या भाटांचो इंटरनल रोड्स पीडब्ल्यूडीची पायपलायन घालता म्हणून, म्हणजे ताचेंच दुसरें डिपार्टमेंट वॉटर डिविजन म्हणून ताणें तेन्ना हॉट मिक्सिंग करूंक नाशिल्लो। आतां ती पायप घालून 1.5-2 म्हयने जाले, अजून ते हॉट मिक्स तो करता। थोडे रस्ते आनी हाजे बद्दल घेवन आयले ताळगांवचे चडशे रस्ते कंप्लीट केल्ले आसा, थोडेशे रस्ते उरले ताच्या संदर्भात कितें म्हणटा तुमी कितें एश्युरन्स दिले? एश्युरन्स कितें हांव पळयता म्हणून एस्टिमेट बी करपाचें आनी थोडी रोडाची कामां मेरेन ताका मेंटेनन्साची थोडी करता म्हणलें आनी बाकीची सगळें हांव एस्टिमेट करून धाडटा म्हणल्यार पावसान बी टेंडरींग करता। फायनल रोड जाता आमचे कितले म्हयने लागतले? ते डिपेंड्स अपॉन खंयचे रस्ते ते। व्हडले रस्ते जर आशित जाल्यार ताका टायम लागूं शकता। रोवर्स बी येवपाक किंवा टेंडरींग करपाक वेळ लागता। मेंटेनन्स म्हणजे जे पॉटहोल्स बी काडपाचे आहा ते बेगीन करपाक मेळटा, ते आमी बेगीन करतले। पावसा पयलीं थोडेशें कितें मेंटेनन्स करपाचें करतले। मडगांव बाजारांतले पसरकार एक्झिबिशनां नाका म्हूण परत एकदां एकठांय जाल्यात। पसरकार म्हणटा एक्झिबिशनाक करता करता नित्याचें सामान, मसाले आनी बाकीच्यो गजाली विकूंक लागल्यात। पसरकारांच्या धंद्याक मार बसता। मंगळारा ते आमदाराक मेळ्ळे, लक्ष घालता म्हणून खंय कामतीन तांकां सांगलां। आमचे एक मागणे आहा दोन्ही आमदारा कडेन, एक मडगांवचो आमदार आनी एक फातोडेचो विजय सरदेसाय। इतली वर्सां आमी डिमांड घालता, आमची परिस्थिती आतां बिगड जाल्या। गोंयकार हे मनीस सोदचे पडटा आतां, कित्याक लोक म्हणटा आमी भाड्या दिता दुकानांनी, आमची परिस्थिती आमकां गिराक जायना। जे बिल्डिंगेची पार्किंगां ती आमी लेटर दिल्या ऑफ दिगंबरा विजय सरदेसाय आनी म्युन्सिपालिटी दिल्या। एका म्युन्सिपालिटी दिल्या ती पार्किंग कोणी बंद केल्ल्या, बिल्डिंगेचे पार्किंग आहा ती ओपन करची। थंय दुकान शॅटर घालून बसता, एक पुना हॉटेलांत पयर आनी एक शॅटर घातलेलें आहा, तें आतां शिवोक आमी लेटर दितलें, तें कार्ड म्हणलें तें तशें आसा। आतां सगळें ओपन करून पार्किंग हें सगळें दिगंबर बाबान आमकां बरे भशेन करून दिवचें आनी हो सेल हो बंद करचो। सावड्डे सारके सेल बंद करूंक शकता। तर मडगांवकार 2 आमदार आमगे आसतना कित्याक बंद जायना? एक्झिबिशनाक चलता अंडर द नेम ऑफ एक्झिबिशन ते म्हणटा बारीक कंज्युमर वस्तूचो सेल करता, ताजो इफेक्ट मार्केटाचेर जाता आनी ही सत्य परिस्थिती आसा। तेन्ना हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर आमी एक मिटींग घेवन तेन्ना अशीच एक्झिबिशनां जातालें, डिसिजन घेतिल्लें त्या वेळाचेर की मॅक्झिमम 6 एक्झिबिशनां एलाव करचें। पण आतां कितें जालां, आतां परत ते मागीर वचत थंय ते एक्झिबिशनां घालता। तांचें जेन्युइन डिमांड आसा की मार्केटाचे परिणाम सामको वायट जाता। बारीक मनीस जे मार्केटांत कितें हळद विकता, मसालो विकता आनी कोण विकता हें सुद्दां थंय मेळटा। थंय मातसो रेट सवाय आशिल्ले कारणान चडांतले चड लोक थंय वता घेवपाक। म्हणून तांचें म्हणणें डिमांड की टोटल बॅन करचें, सेल दिवचो न्ही। एक्झिबिशन एक गोष्ट वेगळी, एक्झिबिशनाचे आपल्या एक्झिबिशनाक जर असले कंज्युमर आयटम्स पळय आसा जे मार्केटाक अवेलेबल आहा ताजो सेल तुमी थंय दिवचो न्ही अशें आपल्या ग्रावंडाची। ते म्हणटा बॅन करचें, तांचें म्हणणें सेल बंद करचो। एक्झिबिशनाक तांचें ऑब्जेक्शन ना मरे। एक्झिबिशन म्हणजे कंज्युमर आयटम्स पळय जे आसा कितें जाता, एक्झिबिशन तूं खंयच हाडपाक शकपाना आनी एक्झिबिशन फाल्यां कोणाक गेला तर ते दिवपाक शकतले कोणाक एक्झिबिशनाक। तांचें म्हणणें कंज्युमर आयटम तातूंत भितर एक्झिबिशन दिलें की थंय मागीर भितर कंज्युमर आयटम विकता।
ते तांचे म्हणटा ताजो इफेक्ट जबरदस्त मार्केटाक ज्यो वस्तू मेळटा बारीक बारीक त्यो सुद्दां थंय विकतात ताजो तांचो परिणाम जाता म्हणून तांकां सांगलें हांवें तुमी 22 तारखेक जेन्ना आमची मिटींग आसतली 20 ते 22 त्या दिसा तुमी येया तुमचे डेलिगेट बायलांचे प्रस्न एकट्यो बायलोच सोडूंक शकनात, तांकां दादल्यांचो तितलोच आदार जाय म्हणून राज्यपाल मृदुला सिन्हा उलयल्या. लेखक रमेश वंसकराचे यशोगाथा पुस्तकाचे विमोचन सुवाळ्यांत राज्यपाल उलयताली. पणजे मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत पुस्तक विमोचनाचो सुवाळो जालो. सबसे बड़ी बात तो है कि किसी महिलाओं के बारे में, उनके यश के बारे में गान करने के लिए, उनकी गाथा लिखने के लिए कोई एक पुरुष प्रेरित होता है. महिलाओं की समस्या बहुत चर्चा होती है, गोष्ठियां होती हैं, सम्मेलन होता है. महिलाओं की समस्या पे चर्चा हो रही है और उस सभागार में केवल और केवल महिलाएं हों, मेरी चिंता और बढ़ जाती. महिला की समस्या के लिए हम बैठे किसी सभागार में, तो महिलाएं अपनी समस्या का समाधान कैसे ढूंढेंगी, और यदि सिद्धांत में ढूंढ भी लिया तो उसको व्यवहार में कैसे प्रकट करेंगी. परिवार में, समाज में वो अकेले तो है नहीं, अकेले नहीं होना चाहिए. स्त्री और पुरुष मिलके किसी समस्या का समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि हम मिलके चलते हैं समाज. जो भी प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन आर नॉट ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन ओनली, दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसायटी. हे जे पुस्तक मी लिहिलेलं आहे ते पुस्तक असं आहे की दैनिक गोमंतकमध्ये नारी.com यशोगाथा म्हणून एक सदर चालू होतं आणि 1.5 वर्ष हे सदर चाललं आणि कर्तृत्ववान महिलांच्या मुलाखती त्याच्यामध्ये छापल्या, मी प्रसिद्ध केल्या आणि त्याचा संच करून आज तुमच्या जनता समोर आणि वाचकासमोर ते पुस्तक आज इथे प्रकाशित होणार आहे. हे खबराचे हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.